नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। खासदार मागतात 1 लाख पगार, गोयचे आमदार यांनाच लाखाधीश। पगार भत्त्या ऋणाच्या बाबतीत गोयचे लाखाधीश आमदार खासदारापरस श्रीमंत, पळ्यात खासा रिपोर्ट। बायणा कन्नडिगांची घरा मोडली म्हणून गोंयात शबय घालपी कन्नडिगा 12 वरांच्यो नोटीशी दिवन घराचेर भोंवडयतात बुलडोझर। 400 घरकारांचेर आकांत, प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। सेजा गोवान दिल्ली व्हीआरएस घेऊन स्टाफ फुडे सरना, फक्त 6% स्टाफाचो प्रतिसाद। 4,000तले 250 कामगारांनी घेतली व्हीआरएस, सेजा मुखार प्रश्नचिन्ह। कुळमुणकार दुरुस्ती विधेयक सरकारान येता त्या अधिवेशनात फाटी घेवचे, नाजाल्यार समाज वोगी रावचो ना। भंडारी समाजाच्या आमसभेत शिटकावणी, फुडारी होबळेच। कोपा अमेरिकेत पहिले फावट चिलीन घडयलो इतिहास, कप चिली जिखले। अर्जेंटिनाक पेनल्टीचेर मारले 4-1। 30 वर्सात चिलीचे पहिलेच जैत। खबरो विस्तारान। 50,000 पगार घेवपी खासदार 1 लाख पगार मागतात म्हूण बोवाळ। मात गोयचे आमदाराचे अकाउंटांत सध्या दर म्हयन्याक 1 लाख पडटा। तातूंत पगार 10,000 आनी मतदारसंघ भत्तो 90,000। खासदारांक मतदारसंघ मोठो आसूनय 45,000चो भत्तो। खासदाराक गाडी घेवंक रीण मेळटा 4 लाखां मेरेन, ते मागतात 10 लाख। गोयचे आमदारांक गाडयेक रीण 15 लाखां मेरेन। पगार भत्त्या आनी रिणाच्या बाबतीत गोयचे लाखाधीश आमदार खासदारापरस श्रीमंत, पळयात खासा रिपोर्ट। खासदारांच्या पगार वाढीची चर्चा सध्या देशभर चालल्या। संसदीय समितीन पगार दुप्पट करचो म्हणून शिफारस केल्या। खासदारांचो पगार फाटीं 2010 वाडिल्लो, तो आतां 2015 वाडटलो। खासदार सध्या तांचो पगार 50,000 वयल्यान 1 लाख करचो म्हणून मागतात आनी गोयच्या आमदारांच्या खात्यांत सध्या पगार आनी भत्त्याच्या नांवान म्हयन्याक वट्ट 1 लाख रुपया पडटा। 10,000 पगार आनी 90,000 मतदारसंघ भत्तो। त्या 90,000चो सरकाराक कसलोच हिशोब दिवपाची गरज नाशिल्ल्यान तो पगारूच म्हणपाक हरकत ना। गोयचे आमदार खासदारापरस श्रीमंत कशे ते पळयात। खासदार जोडटा म्हयन्याक 95,000, जाल्यार गोयचे आमदार लाखाधीश। खासदाराचो पगार 50,000, मतदारसंघ भत्तो 45,000, वट्ट येणावळ 95,000। गोयच्या आमदारांचो पगार 10,000, मतदारसंघ भत्तो 90,000 आनी वट्ट येणावळ 1 लाख। गोयच्या आमदारांचो पगार दर 4 वर्सांनी वाडटा। पगार वाडलो ना जाल्यार बाकीचे भत्ते, पेन्शन वा सवलती वाडटातूच। 2004 उपरांत 2008 मतदारसंघ भत्तो 200% वाडलो। हातूंतले 2 इन्क्रिमेंट मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आसतना केल्यात। त्या उपरांत 2012 पगार धरून सगळ्योच सवलती 100% वाडल्यात। आमदाराक पगाराच्या नांवान म्हयन्याक 10,000 रुपया मेळटात। 2004 5,000 आशिल्लो पगार 2012 10,000 केलो। मतदारसंघ भत्तो 26,000 वयल्यान 90,000 केलो। त्या उपरांत म्हयन्याचें पेन्शन 8,000 वयल्यान 15,000 केलां आनी विधानसभा कामकाज आसता तेन्ना दिसाक 1,500 मेळटा। आमदारांक गाडी घेवंक मेळपी 6 लाख मेरेनचे रिणाची मर्यादा 2012 सावन 15 लाख मेरेन वाडयली। त्या शिवाय घर बांदपाचें वा घेवपाचें आसल्यार 30 लाखां मेरेन रीण मेळटा आनी मतदारसंघात भोवंक सवलत म्हूण पयलीं 250 लिटर मेळटाली ती पेट्रोल डिझेलाची मर्यादा वाडोवन म्हयन्याक 300 लिटर केल्या। आनी त्या शिवाय आमदारान दवरिल्ल्या 5,000 कर्मचाऱ्यांक सरकार पगार घालता आनी वैजकी खर्च राज्या भायर यो वच करपाक सवलती आनी प्रिविलेजी आसातूच। गोयच्या आमदारांचो पगार आनी बाकीच्यो सवलती 4 वर्सांनी वाडपाचे फाटले 12 वर्साचे गणित केल्यार 2016-17 परत पगार वाडीचे बिल विधानसभेत येवंक शकता। गोयचे आमदार यांनाच लक्षाधीश, खासदार हजारांचेरूच आसात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। बायणा कन्नडिगांची घरा मोडली म्हणून गोंयात येवन शबे घालपी कन्नडिगा सध्या लोकांक 12 वरांच्यो नोटीशी दिवन घराचेर बुलडोझर भोंवडावपाक लागल्यात। कारवार ते कोडीबाग रस्त्याचे रुंदीकरणा खातीर सरकार रातोरात नोटीशी दिवन सकाळ म्हणल्यार बुलडोझर फिरयता म्हणून थंयचे लोकांच्यो बोबो पडल्यात। 400 घरां आनी दुकानाचेर कर्नाटक सरकार असोच बुलडोझर भोंवडावपाचो आसा। बायणा दर्यादेगेवेली घरां मोडटात म्हणून गोंयच्या सरकाराच्या नांवान शबे घालपी आमदारांतलो एकटोय लोकांच्या वासपुसेक ना। पळयात प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। ॲज अ ह्युमन बिईंग, ॲज अ चीफ मिनिस्टर हे डेमॉलिशन ड्राईव्ह करचे बरं नाही।
रिहॅबिलिटेशन जोपर्यंत जायना पूर्वस्थिती तोपर्यंत ताका डिस्टर्ब करचे नाही म्हणून. I am not going to leave Goa unless and until this government gives the rehabilitation package at any cost. पळयात कारवारची घरां आनी दुकानां थंयच्या प्रशासनान कशी मोडल्यात. कांय घरां आनी दुकानां अर्दीच मोडल्यात. थंयचे लोक म्हणटात ब्रिटीश राजवटी भशेन सरकाराचो कारभार चल्ला. राती नोटीसी दितात आनी सकाळीं येवन घरां मोडटात. सामान काडपाकय वेळ दिनात. रस्तो इतलो रुंद करपाची गरजच ना म्हूण कारवारचे लोक उलयतात. आता हेमी कितें करता अशें कसले नोटीस दिन अशें एक आमगेले MLA जावं आमगेले जिल्हाधिकारी जावं DC जावं आनी खंयचे नगरसभेत जावं म्युन्सिपालिटी जावं कसले एक नोटीस दिन अशें येतात आनी रात आमकां रात्रीन 7-8 घंट्यान रात्रीन नोटीस दितात. ते बी आमी ना जाल्यार घरा लायतात नाल्यार शॉपार लायतात आनी सकाळी फुडें आमगेले डेमोलिशन करतात. आतां ब्रिटीश लोक ना न्ही, हेमीच ब्रिटीश लोक जाल्ले जाला. आतां तसली परिस्थिती आमगेले कारवारा भितर येयल्ले आसा. कोण विचारताले ना, कोण प्रचारताले ना, कोणी ना. इतलो प्रॉब्लेम आसात. लोक फाल्यां लोक सुसायड करून घेताले हे मात्र 100% लोक कितकी लोक हे सरकारा नांवांचे सुसायड करून घेवचे पक्का. ते एक्सपेन्शन ऑफ रोड आसा न्ही, मॅक्झिमम हेमी 18 मिटर्स केला आनी 18 मिटराची आवश्यकता बी ना आशिल्ली आनी ड्रेनेज पेमेंट सगळे आयिल्ले जाल्यार तरी तेमी काय आमकां कन्सेशन दिलें ना तेजे बद्दल. इवन लँड एक्विजिशन बी करून घेतलें ना. कारवारात उदरगत जाल्ली जाय म्हूण कर्नाटक वेदी रक्षण समिती आनी बाकीच्यो कांय संघटना सरकारा बरोबर रावल्यात. गव्हर्नमेंट बी एग्री आसा, गव्हर्नमेंटान वर्क हाडला आनी हे डेव्हलपमेंट जावंक जाय ना जाल्यार फंड रिटर्न वयता आनी टोटल 90% हे गांवचे लोक आसात फुल सपोर्टिंग आसात. घरां मोडिल्ल्यांक सरकार आदार करपाक शकता पूण तांणी आपल्या कडेन येवचें पडटलें म्हूण थंयचो जिल्लो अधिकारी उज्ज्वल कुमार घोष उलोवन दाखयता. गोंय सरकारान हालींच बायणा दर्या देगेवेली बेकायदेशीर बांदकामां मोडलीं. थंय चडशे कर्नाटकांतले लोक रावताले. ह्या मुद्द्याचो कर्नाटकांतले सत्तेर आशिल्ले राजकीय फुडाऱ्यांनी बरोच बोळा केलो. कर्नाटकांतलो मंत्री RV देशपांडे तशेंच थंयचो आमदारय मुख्यमंत्री पार्सेकाराक मेळून गेल्लो. लोकांक रावंक दुसरी सुवात दिवची म्हूण ते मागताले. गोंय सरकारान कितलेशेच म्हयने आदीं नोटीशी दिल्ल्यो. थोड्यांची पुनर्वसणूक केल्ली. कर्नाटकांत तेंय मनीसपण दिसना. प्रुडंटा खातीर भवेश बोरकार. सेजा गोवान स्टाफाक आनी कामगारांक दिल्ली व्हॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम घेवंक जाय तितलो स्टाफ सरना. फक्त सुमार 6% स्टाफ आनी कामगारांनी VRSक प्रतिसाद दिला. गोंयांत परत मायनिंग सुरू जावपाची शक्यताय बरी नाशिल्ल्यान आनी जाल्यारूय मायनिंग परवडपाची शक्यताय नाशिल्ल्यान कंपनीत खर्चाचे वजें देंवोवंक VRS दिल्ली. मात 4,000 स्टाफांतल्या फक्त सुमार 250 कर्मचाऱ्यांनी कंपनीक प्रतिसाद दिला. पळयात रिपोर्ट. गोंयांत मायनिंग परत सुरू जावपाची शक्यताय तितली नाशिल्ल्यान तशेंच कंपनीचो खर्च कमी करपाक म्हूण सेजा गोवान कांय म्हयन्या फाटीं स्टाफा खातीर व्हॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम काडिल्ली. ह्या येवजणेक 4,000तले फक्त सुमार 250 कामगार फुडें सरल्यात म्हूण सुत्रां सांगतात. VRS घेतिल्ल्यांक सर्व्हिसेन पुराय केल्ल्या प्रत्येक वर्साक 90 दिसांचो पगार वा रिटायरमेंटा मेरेन उरिल्ल्या काळाचो पगार दिला. कामगारांक कंपनीन वर्साक 90 दिसांचो पगार दिला. कंपनीन प्रत्येक वर्सा ज्युनियर कर्मचाऱ्यांक 45 दिसांचो आनी सिनियर कर्मचाऱ्यांक 30 दिसांचो पगार दिला. स्किमी खाला सेजा गोवान खंय सुमार 80 कोटी वाटल्यात. VRS स्कीम काडपा फाटल्यान कंपनीन दिल्ली कारणां अशीं. कंपनीचेर वेगवेगळ्या करांचे वजे. मिनाचो आंतरराष्ट्रीय प्रेस देंवला. सद्याचे परिस्थितीन मायनिंगान कंपनी जोडूंक पावना. फाटले 3 सीझन जाले गोंयांत मायनिंग बंद आसा. परत केन्ना सुरू जातले ते कांयच धडना. मायनिंग बंद जावचे पयलीं सेजा गोवा वर्साक 7 मिलियन टन मीन निर्गत करताले. मार्केटांत तग धरपाक सेजाक आतां कामगार कपात सोडून पर्याय ना जाला. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. घेवया एक विराम.